म्हादईचो वो जो लढो आसा वो लढो आमच्या अस्तित्वाचो आसा। हांव गोंय सरकारचो जलस्रोत मंत्री असल्या कारणान म्हजें प्राथमीक कर्तव्य आनी परम कर्तव्य आसा की वो लढो खंयच्याय परिस्थितीन गोंय सरकार जिखपाक जाय। ही जी वो लढो आसा ताजें एक्सटेंशन आमकां 1 वर्स तरी मेळूं जाय म्हणून, आनी कर्नाटक सरकारान सदांच तातूंत भितर खो घालपाचो प्रयत्न केला। आमकां एक्सटेंशन मेळचें न्हू अशी तांची एक भुमिका जी आशिल्ली, ती भुमिका सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयान दाखोवन दिला की आमी एका निर्णायक टप्प्याचेर आनी जिखपाच्या मार्गाचेर आसा। म्हादई बचाव अभियान सुप्रीम कोर्टात कळसा भांडुरा प्रकल्पाचेर ही वेगळी केस चलयता। म्हादई ट्रिब्युनलात गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राची केस चलता ती वेगळी। 100 कोटीवेल्या प्रकल्पाक केंद्र सरकाराच्या रान आनी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी लागता, मात कर्नाटकाचो तसो कसलोच अर्ज केंद्रा मुखार नाशिल्ल्यान कर्नाटक एक्सपोज जाला। रिसेंटली तर तांणी उत्तर अशें दिलें की वी हॅव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द वर्क। पूण 2 ऑगस्टाचो फोटोग्राफ तांकां धाडून दितकच 3 ऑगस्टाक तांकां कळ्ळें की तें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावना, कित्याक तांचें काम वॉर फुटिंगाचेर चालू आसा। परत कर्नाटकान सांगिल्लें की आमचो प्रोजेक्ट आसा तो 100 कोटी परस कमी आमकां क्लियरन्स नाका। सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलें की तांचो प्रोजेक्ट आसा तो 330 कोटीचो आनी म्हणून तांकां परमिशनाची गरज आसा। तांच्या ॲडवोकेटान फली नरिमनान सांगलें की वी हॅव ऑलरेडी अप्लायड फॉर द परमिशन इन 2002, पूण तेंय तांच्या नजरेक हाडून दिलें की 2006 तांचें एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्लें। आनी ताज्या नंतर राजाचें पत्र आसा वो मिनिस्टराचें, एनवायरन मिनिस्ट्रीचो की तांकां परमिशन दिवना। CEC कडेन वतकच, सेंट्रल एम्पावर कमिटी कडेन वतकच तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स वॉज रिजेक्टेड बाय MOEF इन 2009, हेंय क्लियर आसा। कळसा भांडुरा प्रोजेक्टाक एनवायरमेंटल क्लियरन्स ना म्हणून तें बंद करचें अशेंय त्या रिपोर्टान म्हणिल्लें आसा। आतां 3 तारखेक ऑगस्टाच्या सांगलां टू हॅव द क्लॅरिटी, कर्नाटकान टू फायल an affidavit of the responsible officer stating whether the application has been made by the state government for forest and environmental clearance. If so, to whom? And give the status of the application. त्याच प्रमाण ह्या ऑर्डरीन हेंय सांगलां to direct Union of India through the Ministry of Environment and Forest if there is any application pending. So आमी मागुया की आमकां बरो रिजल्ट 17 तारखेक मेळटलो आनी ह्यो सगळ्यो एफिडेविटी जश्यो आसा तश्यो कोर्टा कडेन पावतल्यो। कर्नाटक आनी केंद्र सरकारानूय असलो कर्नाटकाचो अर्ज आसत वा प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या आसत जाल्यार ती एफिडेविटाचेर सुप्रीम कोर्टात दाखोवची पडटली। केस 17 ऑगस्टाक कोर्टा मुखार येतली। तो मेरेन कोर्टान अभियानाच्या ह्या मुद्द्याचेर दोगांय कडच्यान जाप मागल्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय तुकाराम मराठे।